stay, we had asked for the stay because we are appearing for ECI. So we had asked for stay of the impugn order for a period of 2 weeks, which is also rejected by the court. Thank you. सो इलेक्शन आनी जावचें ना म्हणटा तुमी फोंड्या Election Indefinitely. फाल्याचे इलेक्शन आता केल्ले ते नोटिफिकेशन कॅन्सल केलं. Cancel केलं. सो आनी इलेक्शन जावचें ना बिकॉज बाय दीस ऑर्डर नाव ECI will have to go to by this order, ना? Only because of section 151? Yes, 151 हे ते म्हणतात की पिरियड लेस आसा म्हणून तेका लागून इलेक्शन्स घेवप सारकें न्हय तेका लागून तेंच्यांनी ते इम्प्यून नोटिफिकेशन कॅन्सल केलें. तरीच 10 महिने वयर आसा कितें कितलो आसपाक ना इनफॅक्ट फ्रॉम द आमचे आर्ग्युमेंट्स आसले की फ्रॉम द डेट ऑफ वेकन्सी दॅट इज फ्रॉम दी ऑक्टोबर जेन्ना एक्स MLA भायर पडलो पळय थंयच्यातल्यान 13 महिने 14 महिने आसा बट देन दे हॅव नॉट कन्सिडर्ड दॅट और दे हॅव सेड दॅट दी फ्रॉम द डेट ऑफ काउंटिंग दॅट इज दी इलेक्शन न्यू मेंबर पळय अपॉयंट जातलो थंयच्यातल्यान 1 वर्स आसपाक जाय अशें तेंचें. सो वील गो थ्रू दी ऑर्डर एंड देन वील लेट यू. थँक्यू. येस दे हॅव गॉन जस्टीस शुक्रे आमचे बॉम्बे हायकोर्टाचो जजमेंट आसा पळय त्या बेसिसचेर गेले आनी दे हॅव रिलायड ऑन दॅट जजमेंट. इनफॅक्ट वी हॅड रिलायड ऑन मेनी जजमेंट्स ऑफ कर्नाटका हायकोर्ट. लेट्स सी नाव वॉट इज द ऑर्डर वील कम टू. थँक्यू. Advocate R. Rama Ribankar. Ramari. Yeah. Thank you.